मोपा विमानतळा खातीर सरकारान जी जमीन संपादीत केल्या तातूंत कांय लोकांची घरां आसात। हे लोक घरां सोडून दुसरीकडेन वचपाक तयार नात। मोपा विमानतळा खातीर लागींची शेती नश्ट जातली अशी भिरांत मोपा विमानतळ पीडित शेतकरी संघटनेन उक्तायल्या। आयतारा तांणी मोपा विमानतळ आमकां नाका म्हूण निदर्शनां केली। आरडीएक्स ब्युरो रिपोर्ट। आमका जाय आमका जाय आमची जमीन आमका जाय आमका नका कायदो तुडय नसताना हे आमचे झूज आम्ही चालू दवरला। एक सायडीत कायद्यान आणि एक सायड म्हटल्यार ती हेजिटेशन म्हटल्यार आम्ही हे बारीकसो विरोध दाखोवन आमचे कितें हा मागणे आज पर्यंत मागणे जाल्यार आमी केन्ना मागोंक ना, पण मागणे मागतलो जाल्यार कोणा कडेन मागतलो? सरकारान सगळे ऑफिसान बसोवन सगळे जमनी एक्वायर केल्या म्हणून सांगल्या, पोजेशन बीन सगळे जे प्रोसेस हा लँड एक्वायर करपाचे ते सगळे प्रोसेस जाल्ले आहा आणि ते प्रोसेस जाल्ल्या कारणान ती आपूण सुवात सगळी घेतलेली आहा। तेन्ना आता तेजे इनॉग्रेशन जालें काय ते GMR म्हणून खंयचे कंपनीक खंय दितले आणि तो कन्स्ट्रक्शन करपाक स्टार्ट करतलो। पूण कालची खबर आम्हाला न्यूज पेपर आयकान अशी कळली की इनॉग्रेशन जातले खंय हेतून दोना पावला। तेन्ना इनॉग्रेशन जर दोना पावला जातले जाल्यार म्हाका जाल्यार आयज कालचे राती झामत पडांक ना। कित्याक तर म्हाज्या मनांतलो देव सांगतालो की हांव जिखलो। कित्याक ते जर ह्या जमनीर पांय दवरून जर फावंडेशन स्टोन लाव शकना जाल्यार हांव जिखलो, म्हाजे सगळे लोक जिखले। कित्याक जाल्यार हेंच्या केन्नाच आतां कट्टुलान ना। कित्याक ह्या दिसांनी फाटल्या 15-20 दिसांक येताले कितें पॉयंट कितें करपाक खंय पॉयंट, कित्याक ते जे खंयच्या तरी कंपनीक दितले पळय ते पॉयंट तांकां दाखोवंक जाय म्हणून ते पॉयंट करपाक येताले। पूण तांकां आमच्या लोकांनी धांवडून लायिल्ल्या कारणान ते येवंक पावंक ना। खंय कलेक्टरान धाडलेले पूण कलेक्टरान सुद्दां तांकां बाय फोर्स हाडून कितें करूंक लागना। म्हणजे आमच्या लोकांचो तेंच्यांनी नाच सोडला, पूण आमी आतां तेंचो नाच सोडचे ना। आमी तांकां आतां अशें हैराण करतले की जसो टाटा सिंगूर वेस्ट बेंगॉलाक प्रोजेक्ट जाल्लो पळय टाटाचो आणि थंय सिंगुराक लोक मेले येता, पूण आमी आमचे जमनी सोडचे ना। लोकांचे पळय रिहॅबिलिटेशन हांगर केला पाटण्या लोकांचे त्या खाणखाणे तांकां जे सरकारान आमीच दाखयलेले सर्विसीचे आणि सर्विसी दिता तुमकां पयशे भरपूर दिता, पूण एकदां हांगासून हेतून वचात आनी रावात, पूण ते लोक सरकाराक म्हणून खंय तरी भियोन रावले आणि ते फोंडान पडले। ते तशे फोंडान आतां आमी पडोंक सोदचे ना आणि आमी खंयचे हांगासून खंयसून वचोंकय सोदचे ना। मांद्रा आणि मोर्जे सारकेल्या ते सायटीन कोरगांव मार्जा मोर्जे ह्या सायटीन पालया हरमाल म्हणटात ते सायटीन लोकांक पडलेले ना आसा। हे एअरपोर्ट जावं वचपाक आनी जालो जाल्यार तांकां ते म्हणटा आमकां फायदो जातलो। पूण ह्या लोकांचो प्रश्न कितें? ह्या जागे वयलीं जनावरां खंय वयतलीं? ह्या जाग्या वयले लोक खंय वयतले? ह्या सरावंडींग लोक आहात तेंचे फाल्यां जमनी वयतले, तेंची जे पाणी आसा तेंय नश्ट जातलें। ह्या लोकांची इतली उपासमाराची पाळी येतली की जमीन गेली ती गेली, वयल्यान तांकां पाणी सुद्दां मेळपाचे प्रश्न ना। आमकां नाका मोपा एअरपोर्ट आमकां नाका मोपा